मोगाच्या भावा भयणींनो, आज जुलायची 26 तारीख आणि आज आमी शेपाय शेमांची आनी जांड्याची परब करता, ताचो उगडास करता. जेजूचे शेपाय शेमाय असले जोखीम आनी आन आमकां ताची खबर पवित्र पुस्तकां मेळो ना, पूण दुसरें पुस्तक हांगा मेळटा. हांकां तें म्हणटा आमी अपॉक्रिफल बुक्स. हे पुस्तक केन्ना आयले, जेजू पुनरुज्जीवन जाले उपरांत जायते बरोवपी आसले, तांणी हे पुस्तक बरयलें. तर एवांजेलियम दे नातिविtate Maria, गॉस्पेल ऑफ नेटिविटी ऑफ मेरी, तशें प्रोथे एवांजेलियम ऑफ जेम्स, द फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ सेंट जेम्स, ह्या पुस्तकांक आमकां जोखीम आनी आनांची खबर मेळटा. ही खबर गरजेची. आमी पळयता जोखीम आनी आना देव मोगी भावाती, पूण तांकां भुरगें नासलें. देखून लोक तांचे फकाणां करताले, म्हणटाले तुमी पातक केलां, नाजाल्यार तुमच्या जाणट्यांनी पुरुजांनी पातक केलें कोण तुमकां देवान भुरगें दिलें ना. पूण जोखीम आनी आन देवा श्राप दिनात, बाबातान मागतात आनी मागतात. अशें बरयलां की जोखीम मागणी करतालो भायर जाग्यार, आनी आना आपल्या घरांत. अशें म्हणटा दोगांय आपल्या घरांत देवान आमकां भुरगें दिवंक मागणी करतालेत. आनी सरसपणान तांची भक्ती पळोवन बाबात पळोवन तांकां भुरगें दिलें, तें मारिया. तर असली खबर आमकां आदल्या काळार बरयल्ल्या पुस्तकांक मेळटा. पूण ही बरी गरजेची खबर, कित्याक आमकां मेळटा की जोखीम आनी आन जीवचे शेपाय आनी शेमाय जाणवायन भरलेले, आनी हे दोगांनी मारयेक जाणवायन आनी भक्तींत उबें केलें अशें म्हणून सांगता. आयची वाचपां दी आमी आयकोल्यांक जाणवायची वाचपां. ती वाचपाक सांगतात. आमी जर आमकां एक चॉयस दिल्यार आमी जाणवायचे काळांत वचोंक जाय. पयलीं वाचपाक आयकलां की सोलोमाची खबर. दावीद जाणटो जाल्लो, तो सोगतायन भरलेलो, ताका राज करून करून येनासलें. देखून देव सोलोमाक भुरगो आसतनाच पात्शें करता आनी सोलोम घुस्पता, हांव थोडनाटो भुरगो, हें व्हडलें राज करून करून म्हाका भितर शक्ती ना. आनी तो देवाचे भावात दवरता, आनी तो भावात तें पळोवन सरस्वती ताका कितें जाय तें मागूंक मागता. आनी आयकलां की सोलोमन मागता ती जाणवाय, हुशारपण. कित्याक जायत तें कळोन येता की जर आमच्या लागीं जाणवाय आसल्यार दुसरी गिरास्त आमकां आपोवप येतली. खरेंच बरो चॉयस म्हणटा. दुसरे वाचून आयकलां की पावल म्हणटा रोमकारांक, देवाच्या राज्यांक जाणवायक चड मोल. देवाचो मोग कोत्तात तांचे जिवितांत सगळें बरें आसा. जर आमी देवाचो मोग कोत्तात आनी पेल्याचो मोग कोत्तात, देव आमचेर आशिर्वाद घालता. हीच खरेंच जन्माची खबर. आनी सुभद्रान आयकलां दोन वेपारी धाकटुले वेपारी, ते वेपारी जायते जाणवाय आसा. एक मनीस मोत्यां खातीर वो थेबा खातीर आपलें सगळें विकता आनी ती मोती वो थेबा घेता. तर आजची वाचपां आमकां कितें सांगतात, आमचे शेपाय शेमाय गरजेची. कित्याक आमी ल्हान आसतना तांचे कडेन आमी जायते एके भाशेन गूण शिकल्यात, मागणें शिकल्यात. आमकां तेणें व्हड करतना 2 दीस सांजे वेळार ते मागणें शिकयतालेत, आनी कशे पळय संवसारांत आमी वागूंक जाय शिकयताले. खरेंच जर आमच्या घरांनी आजून शेपाय शेमाय आसात जाल्यार ताचो कांय कुद्यार घेवया, कित्याक ती एके भाशेन मोतयां. दुसरे वाटेर
आज वाचमां सांगतात की ह्या संवसारांत जेन्ना आमकां विंचून काडूंक म्हणजे संदी मेवता आमी मोतयां विंचून काडया. न्हय गिरेस्काय, न्हय व्हडपण, पूण जाणवायक. कित्याक जेन्ना आमी जाणवाय आसता तेन्ना आमचे लागीं बरेंपण येता आनी हें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दाखोवन येता. दिसा सुवातेर आयचो विशय संवसार फुटलेलो आसा. तुमी जाणा की संवसारांत कितलें दूख आसा, कितलीं घेरां कितलीं झूज चालू आसा. कित्याक जायत मनशाची आशा आहा. गिरेस्कायेक न्हू व्हडपणा खातीर हांव सगळें व्हड म्हूण. तशेंच आज जाता केन्ना केन्नाय आमच्या समाजाक, आमचे संस्थेक आमी दाखयता की आमकां व्हड खूब दिल्या. खास आयज आमी देवा लागीं मागुया सदांच आमकां जाणवाय दिवंक आनी जाणवायेन आमी आमचें जिवीत सारूंक, सदांच आमकां भावार्थी करूंक आनी देवाचो मोग करूंक. कित्याक तर आमच्या जेवन जाणवाय आसता, मोग आसता, देव आमचेर आशिर्वाद घालता.